आज आम्ही बऱ्याच तेंपान सेव्ह मादई सेव्ह गोवा फ्रंट ह्या फोरमाचेर पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा. कारण म्हटल्यार तुमी सगळ्यांनी वाचला आसतलें आयच्या पेपरान खानापूर बचाव यांच्या ह्या समितीन काल एक मिटींग घेतली, प्रेस कॉन्फरन्स तेंच्यांनी घेतली, प्रेजेंटेशन दिलें ऑन कळसा बंडोरा. त्या लोकांचें अशें म्हणणें आसा, बेजिकली ते सगळे शेतकरी थंयचे, त्या लोकांचें अशें म्हणणें आसा की कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट समजा तेंच्यांनी फुडें व्हेलो कर्नाटक गव्हर्मेंटान, हे कर्नाटकाचे खुद्द लोक सांगतात, जाल्यार खानापूर एरियांतले जे लोक आसा, बेळगांव एरियांतले लोक आसा, थंयचे शेतकरी आसा पळय, तांकां उदकाचो प्रॉब्लम जातलो, तेंची शेतां सुकतलीं. आनी अशें सिच्युएशन कांय काळान येतलें की थंय डेजर्ट एरिया डिक्लेअर करची पडटली वेस्टर्न घाटान. सो एंटायर वेस्टर्न घाट इज इन अंडर डेंजर. समजा हो प्रोजेक्ट समजा तेंच्यांनी फुडें व्हेलो, फुडें ते अशें म्हणटात की कर्नाटक गव्हर्मेंट चोर वाटींतल्यान हो प्रोजेक्ट करूंक सोदता, कारण हे मॅटर कोर्टान चालू आसा, सबजुडीज आसा, आनी सगळे प्रयत्न कर्नाटका सरकारचे आसा ते कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक लागून प्रयत्न करतात. इंटेन्शन तेज्या फाटल्यान आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी कितलीं वर्सां जालीं ह्या विशयाचेर उलयता की हो कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट आसतलो किंवा म्हादईचें डायवर्शन आसतलें टू मलप्रभा. हे कित्याक करतात तर पयलीं आशिल्लें शुगरकेन लॉबी जातकीर आतां थंय आयल्या ती स्टील लॉबी. आनी कोळसो जोळोवपाक आनी कोळसो उदक शांत करपाक जें उदक जाय तें आमचें म्हादईचें उदक व्हरपाचो जो प्लॅन जो आसा तो ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांतल्यान आसा. आनी हेंय बीन आमी फाटल्या खेपेन फाटल्यान आमचें आंदोलन जेन्ना चालू आसतालें हेंय आमी सगळे उगडकीस हाडिल्लें आशिल्लें. आज कर्नाटकाच्या लोकांनी सुद्दां तेच क्लियर केल्लें आसा की दीस इज अ फार्स. म्हणजे ड्रिंकींग वॉटराक लागून गदगच्या लोकांक, त्या वटेच्या लोकांक ड्रिंकींग वॉटर उदकाचो प्रॉब्लम जाता म्हणून म्हादई वळयता हो जो फार्स तयार केल्लो, त्या फार्सान कर्नाटका गव्हर्मेंट जितलें रिस्पॉन्सिबल आशिल्लें तितलेंच रिस्पॉन्सिबल आमचें गोंयचें गव्हर्मेंट पयलीं पासून आशिल्लें. आनी सगळे विकले गेल्या हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक स्टील लॉबी जी आसता ते स्टील लॉबीन सगळ्या सरकारांक विकतें घेतला अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी ताका लागून तेंची पोटां भरपाक लागून म्हादईक मारपाचो प्रयत्न कर्नाटका सरकार आनी गोंयचें सरकार हे दोनी करत आसा. आतां कित्येक वर्सां हो प्रयत्न खंयचें सरकार सत्तेर येवं त्या सरकारांनी केल्लो आसा. गोंयान आसूं कर्नाटकान आसूं होच प्रयत्न चालू आसा. म्हादई बचाव अभियान हांच्यांनी कोर्टान वचून आतां पर्यंत म्हादई सेव केल्ली आसा. आनी आज म्हादई बचाव अभियान सेव म्हादई सेव गोवा फ्रंट आसतलें किंवा मागीर खानापूर बचाव समिती आसतली, हांच्या सगळ्यांचे जर विचार जर पळयले सगळ्यांचे विचार एकूच आसा. तांच्यांनी जशें रिप्रेजेंटेशन तांच्या सरकाराक दिल्लें आसा की हे प्रोजेक्ट बंद करचो म्हणून, तसो आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन हेजे पयलीं आमच्या सरकाराक दिल्लें आसा. आतां टायम आयिल्लो आसा की ह्या तिनूय संस्थांनी एक जावन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक निवेदन दिवपाचें गरज आसा की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो तुमी बंद करचो. कारण हातून इट इज नॉट जस्ट यू आर डायवर्टींग द कोर्स ऑफ रिवर, तुमी वेस्टर्न घाट काबार करतात. जशें हैदराबादात जंगल काबार केलें सरकारान, तशेंच वेस्टर्न घाट हे दोनी सरकार मेळून कर्नाटकाचें सरकार आनी आमचें गोंयचें सरकार हे दोनी सरकार मेळून एंटायर वेस्टर्न घाट जो आसा पळय ते काबार करपाक उठल्या. हें खंय ना खंय थांबूंक जाय म्हणून परत एकदां आमी लोकांक उलो मारपाक आयल्या, सरकाराक उलो मारपाक आयल्या आनी ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या. एकूण जो पर्यावरणाचो विशय जो आसा हितूंतल्यान कितें डेवस्टेशन जातलें, कितें वाट लागतली हें आमी तुमकां सांगिल्लेच आसा. पूण त्या बद्दल हांव प्रज्वल सराक विनंती करता की तेंच्यांनी उलोवचें ह्या बाबतींत. आतां कर्नाटका गव्हर्मेंट स्टँड्स एक्सपोज्ड ऑन वन सायड. तांचो CM सितारामय्या गोज टू द PM रिपिटेडली आनी तो म्हणटा आमच्या ड्रिंकींग वॉटर सामकी नेसेसरी फॉर हुबळी धारवाड डिस्ट्रिक्ट. सो हुबळी धारवाड डिस्ट्रिक्टूच बिलोंग्स टू कर्नाटका. वॉट अबाउट दीस एरिया? दोतोर हृदयानंदन आतां म्हणलें की खानापूर एरिया जी हे फूल कणकुंबी द एंटायर एरिया दॅट इज गोइंग टू सफर. आनी तांचें कितें? सो CM ऑफ कर्नाटका इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस पीपल ऑफ हिज ओन स्टेट, जे इनफॅक्ट तेन्ना 1998 सुद्दां आमकां तेन्ना खानापूरचो तो MLA तो पाटील म्हणटा तो लोंडनाक थंय मेळिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें की वी आर टोटली अगेन्स्ट द डायवर्जन ऑफ वॉटर म्हादई वॉटर इन टू मलप्रभा. सो वन्स अगेन दीस इशू हॅज सरफेस्ड. सो आमी तर कंप्लीटली कितलीं वर्सां जालीं वी आर फायटींग. आंदोलनां भरपूर जाल्लीं आसा. सेव म्हादई सेव गोवा फ्रंट, म्हादई बचाव अभियान. आनी आतां इट इज सच अ क्रायसीस सिच्युएशन. इट इज रीच्ड अ क्रेसेंडो where the environment is going to be destroyed, farming is going to be destroyed, and plus diversion will completely
आमचे जे म्हादयचें उदक जें आसा आमचे पयलींच हांगा उदकाची शॉर्टेज जाता. नाव इट इज एप्रील मे हीट पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट उदक ना म्हणून. इट इज रीच द क्रायसीस आनी हाजे फुडें उदक आसचेंच ना. सो दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑलमोस्ट बिल्ड द डॅम and they are going further on the Bandura project. Kalsa almost is completed. Bandura now they want to concentrate on Bandura and Bandura म्हणूनच हो लोकांनी लोक तेंचे जागे जाले. Bandura आतां हात घालो म्हणून हे सगळे एरियेचे लोक खानापूरचे कर्नाटकाचेच लोक जागे जाले and they are with us and they are appealing to the central government, to the people, to their own chief minister की डायवर्शन करनाका म्हणून. So this is a crisis situation. The Goa government should take a serious cognizance of it. Goa government and सामके seriously घेवपाक जाय कित्याक it is a very situation of crisis आनी हे आमची जर म्हादय गेली ऑलमोस्ट वचपाक पावल्या जाल्यार Goa will be totally annihilated and Goa will be lost and environment will be totally destroyed. म्हादयचो विशय म्हादय म्हजी आवय परस व्हड हे सगळे शब्द आमी आयकले हाज्या पयलीं. आनी म्हादयचो जेन्ना विशय येता तेन्ना हांगा काळजा कडल्यान तो विशय येता. आमच्या पॉलिटिकल पार्टीज जे आसात किंवा पॉलिटिकली जो तांचो विचार करता तांचे फक्त म्हाका दिसता तोंडांतल्यान येता आसतले इतल्या पुरते. पण आमी जेन्ना म्हादय म्हणटा तेन्ना आमकां तो काळजांतल्यान विशय येता. जशें काही वर्सां पयलीं आमी उठिल्ले हांगा आनी आमी म्हादयच्या बद्दल इतले आमी सेन्सिटीव आसात, अजुनूय आसात, तेन्नाय आशिल्ले आनी अजुनूय आसात. तशेंच खानापूरच्या लोकांनी दाखोवन दिलें किंवा त्या वाठारांतले बेळगांव आनी त्या भागांतले की कितले सेन्सिटीव आनी कितलो म्हत्वाचो इशू आसा हो म्हादय इशू. आनी हो जर डायवर्ट जालो जाल्यार थंयच्या लोकांक कितें त्रास जातले हे कर्नाटकांतले खुद्द थंयचेच लोक सांगतात. थंयचेच लोक सांगता आपल्याच सरकाराक आपल्याच लोकांक की तुमी डायवर्ट करनाका. आमचे सरकार खंय ना खंय तरी ते दबल्यात, ते सदांच दबलेलेच आसता. एक तर ते आतां थंय काँग्रेस सरकार आसा, हांगा भारतीय जनता पार्टी सरकार आसा. एक्सपेक्टेड आशिल्लें करतले म्हणून, उलयतले म्हणून, पूण उलोवचे ना. कित्याक शेवट कितें आसा? कॅपिटलिस्ट. शेवटी कितें आसा? थंय जो अदानी अंबानीचे जे प्लांट्स थंय आसात त्या भागांत जंय मलप्रभा भागांत जे आतां हे डायवर्ट करूंक सोदता आनी गोवा हे कॉरिडॉर म्हणून वापरपाक सोदता हे सरकार. शेवटी इंट्रस्ट हे तांचो पळयता, ते आसूं किंवा हे आसूं. शेवटी एंड इंट्रस्ट कोणाचो तो तांचो पळयता. तांच्या दबावा खाली हे गोंयकारांचो आनी ह्या वाठारांत म्हणजे गोंयच्या आजूबाजूक जे रावणारे जे शहरां गांवां आसा पळय हांचेर अक्षरशः ह्या दोगांयनी मेळून न्ही सामके अक्षरशः म्हणजे तांच्यांनी लोकांक मेटीकोटीच हाडिल्ली आसा. म्हणजे पीपल आर सफरींग. सद्या उदकाचे पाणी टंचाई जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा. मदींच खंय तरी पावस पडलो म्हणून उदक येतलें, उदक आसतलें असातलो विशय ना. पीपल आर सफरींग. हांगा मुख्यमंत्री आमचो गोंयचो म्हणटा की आपूण 4 वरां उदक दितलो म्हणून. हाज्या पयलींचे माजी मुख्यमंत्री लेट मनोहरभाई पर्रीकर म्हणटाले आपूण 12 तास उदक दितलो म्हणून. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो. ते 12 वरां वचून 4 वरां जालीं आनी 4 वरां सुद्दां तें उदक मेळना. हर घर नल म्हणून तांच्यांनी कितें केल्लें अभियान. नळ आसा प्रत्येकाच्या घरात पूण उदक ना. उदक जें येता तें म्हादय येता. हे आमच्या लोकांक त्या वेळारूय आमी सांगताले आनी आतांय आमी सांगतात. आतां कर्नाटकाचे सुद्दां लोक जे आसा ते उठिल्ले आसा. एकंदरीत आमचें पर्यावरण, एकंदरीत वेस्टर्न घाट, एकंदरीत गोंयचें अस्तित्व हे जे आसा हे धोक्यान आयिल्लें आसा. आनी जेन्ना हांव म्हणटा की एंटायर अस्तित्व म्हणजे गोंयकारांचें अस्तित्व म्हणटा तेन्ना हातूंत भितर सगळें जायलें. उदक जें आसा तें खंयच्या तरी पर्टिक्युलर पार्टीक मेळटलें, पर्टिक्युलर पार्टीच्या लोकांक मेळटलें, कार्यकर्त्यांक मेळटलें अशें ना न्ही. तें एकदां समजा तें डायवर्ट जालें. आनी नॅचरल कोर्स ऑफ एनी वॉटर एका खंयचे नदी जी आसता ती नॅचरल कोर्सान डायवर्ट करता ती नदी मरता. हें आमी रिपिटेडली सांगिल्लें आसा. लोकांक फुडें आमी परत ही गजाली आमी सांगिल्ल्यो आसा. तरी लोकांच्या लक्षांत येता पूण खंय ना खंय तरी ते दबले गेले वता. पण आतां तशें जावंक जायना. जशें हृदयनाथान म्हणलें, जशें सरांनी म्हणलें की सगळ्यांनी हांव ह्या माध्यमांतल्यान सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट ह्या माध्यमांतल्यान हांव जे आमचे पर्यावरण प्रेमी ह्या भारतान आसा तांकां सगळ्यांक उलो मारता
की तांच्यांनी येवचें एका स्टेटीच्या अस्तित्वाचो प्रश्न जावन आसा. जी गोवा स्टेट जे म्हणटात की गोवा इज व्हेरी ब्युटिफूल, लोक हांगा पर्यटनाच्या दृश्टीन हांगा येतात, टुरिजमाच्या दृश्टीन वीच इज अ इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन अशें म्हणटात. पण सगळें जर आसा हाजेर जर अवलंबून जर पळयलें जाल्यार ती म्हादय आसा. आनी हीच जर म्हादय गेली जाल्यार सगळेच हांगासरले काबार जातले. एंटायर गोंयचें अस्तित्व हळूहळू तर काबार जायत गेला. कारण हे निष्क्रिय सरकार आसा, हे निष्क्रिय गव्हर्मेंट आमचे गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे. आनी तांचे अजून तांकां हिम्मत ना, धमक ना. तुमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार, जाल्यार तुमी वर वचून विचारा मरे, तुमी मोदी कडेन वचून विचारा मरे, तुमचेच सरकार आसा मरे. डबल इंजीन सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना जाय तेन्ना तुमी डबल इंजीन आनी अंत्योदय तत्वाचेर तुमी उलयतात. अंत्योदय म्हणजे कोण? तर शेवटचो आमच्या समाजांतलो जो मनीस आसा ताजो उदय जावचो अशें तुमचें म्हणणें जर आसा जाल्यार मागीर तो शेतकरी ताजें कितें रे? तो तर अंत्योदय, तो तर आमचो अन्नदाता, ताजेर तर आमकां जेवण मेळटा. पूण तुमी आज तांचोय विचार करिना आनी फक्त भाशणांनी अंत्योदय तत्वाचेर उलयतात. हे कोणाच्या कुस्तार उलयतात तुमी? ते कॅपिटलिस्टांच्या कुस्तार उलयतात काय म्हणून? तेन्ना हांव हे सरकाराकूय शिटकावणी, ह्या गोंयच्या सरकाराक, कर्नाटकाक बशिल्ले ते सरकाराक लोक जागे जावपाक जाल्यात, कर्नाटकांतले जाल्यार आनी गोंयचे जाल्यार बरोबर जी ताकद येतली दॅट वील शो द सेंटर ऑल्सो की आमी दोन स्टेटीन जर अशे इश्यूज जर जाला, येदो व्हडलो इश्यू जर जाला, हे सरकारान, मोदी सरकारान आत्ताच हातून भितर इंटरफियर करचें. आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो लोकांक जर नाका, तुमी म्हणटा हो लोकाभिमुख जर सरकार अशें तुमी जर म्हणटा, जर लोकांक जर नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट हाडचो न्ही. बरं सर, म्हाका एक सांगा, जेन्ना CM आनी मिनिस्टर सांगता की नो नीड टू वरी की म्हादय वील बी सेफ, सो तुमकां कित्याक अशें डावट दिसता तुमकां? आमकां कित्याक डावट दिसता? डावट दिसता म्हणजे ऑलरेडी आता कर्नाटका गव्हर्मेंट इज गोईंग अहेड विथ दॅट प्रोजेक्ट न्ही. कळसा ऑलमोस्ट इज कंप्लीट आणि आता ते बंडुराक हात घाला म्हणून हो नॉयज जाला. बंडुराक जर जे एक्चुअली जे गोंयान उदक एंटर जाता म्हादयचें ते बंडुराच्यान एंटर जाता. सो ते घालतकीर गोवा वील बी अफेक्टेड एंड दॅट एरिया दे वील बी अफेक्टेड. सो ऑल्दो द गव्हर्मेंट इज गिवींग अश्युरन्सीस ऑल दोन्ही सायडींतल्यान अश्युरन्स जाता, दोज अश्युरन्सीस आर फेक, दे हॅव नो मिनींग. कित्याक एक्चुअल जर ग्राउंड रियलिटी इज द वर्क इज गोईंग ऑन. दे हॅव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड दे आर व्हेरी सिरियसली डुईंग इट. सो जेन्ना तांकां लोकांक कळ्ळें त्या एरियेच्या, दे हॅव रिजन अगेन्स्ट इट, दे हॅव रिजन अगेन्स्ट देअर ओन गव्हर्मेंट. आनी तो तांचोच चीफ मिनिस्टर वचून PMक परत मेळटा आनी अपिल्स दिता की बेगिनांतल्या बेगीन हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय. आनी ताजेच लोक सांगता म्हणजे कर्नाटका इज 2 states, इट्स 1 state ना. सो वन सायड ऑफ द पीपल डोंट वॉन्ट द प्रोजेक्ट, अदर सायड वॉन्ट द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ अदर रिजन, शुगर क्लेन लॉबीज आनी जायत्यो स्टील प्लांट्स, ताका दुसरे फाटे आसात, ते जायते फाटे आसात. पूण ह्या लोकांनी आतां क्लियरली सांगलां की आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून. सो दे शूड लिसन टू कर्नाटका पीपल. बेजिकली ह्या सरकारान प्रवाह म्हणून एक तो ऑथॉरिटी केल्या आनी ताज्या अंडर 3 स्टेट म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोवा अशें येता. ताचें कितें जालें? हांव इवन पत्रकारांक हांव अपील करीन की तुमी हे हाजेर प्रश्न 4 मार्चार मिटींग आशिल्ली ती जावना. आनी एक गोंयान जाता, एक कर्नाटकान जाता, खंय तरी महाराष्ट्रान जाता. बाब रवी नायक म्हणटालो क्या किया, चाय पिया बटाटवडा खाया. पण हे चाय पिया बटाटवडा म्हादयच्या कुस्तार हे 5 स्टारान रावतात, 5 स्टारान मिटिंगो करतात, थंय मजा मारतात आनी हांगा आनी मागीर त्यो मिटिंगो कॅन्सलूय जातात. आनी ताजे फुडें कितें जालें पळय, आमच्या लोकांक आतां पर्यंत तांच्यांनी कितें सांगलां, वी आर स्टेक होल्डर्स. आमचे प्रत्येकाक आमकां जाणून जावपाचें, तुमी प्रवाह केला मरे, आमकां जाणून जावपाचें. तुमी प्रेस रिपोर्ट तुमी दितात, तुमी प्रेस रिलीज दितात, कांयच दिना म्हादयच्या संदर्भात. हाऊस कमिटी केल्या हांगा अंडर द करंट मिनिस्टर कोण तो सुभाष शिरोडकराच्या अंडर WRD. कितें जालें हाऊस कमिटीचें? And plus, जेन्ना प्रमोद बदामी has been जेन्ना म्हादयचो विशय हो प्रत्येक जाणाक हो लागींचो विशय आसा, आमचें जीवन जें आसा हें म्हादयचेर जर डिपेंड आसा जाल्यार प्रत्येक गोंयांत रावणाऱ्या नागरिकाचो जो आसा तो हो हक्क आसा की तुमी जें करता, राज्यकर्ते तुमी बसल्यात थंय, हाऊस कमिटीची कितें जाल्यार तुमी प्रेस घेवंक जाय. तुमची जर मिटींग जाल्या जाल्यार तुमी प्रेस घेवन सांगा की अशें जालां म्हणून. हाऊस कमिटीन आज हे डिसिजन घेतला. प्रवाह जाल्यार आमकां फक्त बोवाळ मारून सांगचें पडटा तुमकां. मागीर तुमी प्रवाह बी कित्याक केला तो? टायमपास करपाक, दिशाभूल करपाक. सो म्हाका दिसता पत्रकारांनी वेळोवेळ तांकां प्रश्न करपाक जाय प्रवाहाचें कितें जालें.
कित्याक म्हादय विशय हो प्रत्येकाचो विशय आसा. प्रत्येक हांगा जो रावणारो जो आसा जीव जंतूचो हो विशय आसा. तेन्ना हांव तुमकांय विनंती करता, जेन्ना केन्ना तुमकां त्या प्रेसाक जेन्ना आपयता पळय, मुख्यमंत्री आसूं किंवा ते WRD मिनिस्टर आसूं, तुमी एक तांकां प्रश्न करा की म्हादयचें कितें जालें, प्रवाहाचें कितें जालें. अशी म्हजी तुमचे कडेन विनवणी आसा की तुमी हें तांकां करचें म्हणून. तुम्ही बदामीचे काम कशें पळयता, कारण ताका एक्सटेंशन दिता काम तेजें? हय, ताका आमी घेराव घाल्लो न्ही तेन्ना एक्सटेंशन दीत आसा ताका. वन्स अगेन ही हॅज बीन गिवन एक्सटेंशन. ह्या हितूंतल्यान दोन गोश्टी आसा. गोंयान आमच्या गव्हर्मेंटाच्या म्हणण्या प्रमाणे गोंयान केपेबल मनीस ना म्हणून कर्नाटकाचो बदामी जो आसा ताका तेंच्यांनी एक्सटेंशन दीत आसा. अशें खुबशे एक्सटेंशन ते दीत आसा. आनी जे सकयलो स्टाफ वयर येवंक जाय आशिल्लो पळय, खंयचोच स्टाफ केपेबल ना असो आमच्या गव्हर्मेंटाचें म्हणणें आसतलें म्हणून हांकां कदाचित एक्सटेंशनां दीत आसा. पण बदामीक जें एक्सटेंशन जें आसा पळय तें कंप्लिटली आमच्या म्हादयच्या इंट्रस्टाच्या विरोधान आसा. बिकॉज ही मॅनिप्युलेट्स एवरीथींग. सो बदामीक काडचो असो आमी विरोधूय केल्लो, आंदोलनूय केल्लें. पण हे सरकाराक बदामीचेर खूब प्रेम आसा आनी ताका दवरतात ते प्रेम कित्याक तें आमकां खबर ना. तें सरकारान सांगचें आनी बदामीन सांगचें. 4 मार्चाक जी मिटींग ताणें सांगलें 4 मार्चाक मिटींग आसली प्रवाहाची आसतली, ती पोस्टपोन जाली. आतां 29 एप्रिलाक कितें आसा दिसता. तें बी शुअर ना जातली काय ना. वॉट इज द यूज ऑफ दॅट? म्हणजे कांयच मिनींग ना ते प्रवाहाक. इतले सगळे आसून सरकार एवरी टायम म्हणटा की आमी एकूय थेमो कर्नाटका वळोवंक दिवचे ना म्हणून. सो सरकाराचेर तुमकां विश्वास ना? सरकार जे करतात एब्सोल्युटली विश्वास ना. तेमो वळोवपाचो प्रश्न जायना. ऑलरेडी इट इज डन. द डॅम इज ऑलरेडी बिल्ट. नाव दे आर गोईंग टू बिल्ड इट ऑन बंडोरा विच इज एंटरिंग गोवा. हे सरकार जे आसा पळय हें जाल्लें धृतराष्ट्र सरकार गोंयचें जें आसा. दोळ्यांक मारल्या पट्टी. थंय कितें काम चल्लां तें तांकां ते संजय सांगता. हय तो संजय आसा तो तांकां सांगता. संजय म्हटल्यार बदामी. म्हणजे बदामी एक्झॅक्टली. आनी तो तांकां ते सांगता अशें जालां आनी तशें जालां म्हणून. म्हणजे हे सरकार जें आसा हे धृतराष्ट्र जावन दोळ्यार पट्टी मारून हे लोकांक जे आसा हे लोकांकूय मूर्ख करता. आनी आमचो संजय जशें सांगलें हो जावन आसा बदामी. तो सगळ्यांक बदाम दीत आसा. तुमकां दिसना की म्हादय वाचोवपाक लोकांनी अजून ज्या तरेन लोकांक रस्त्यार येवपाचे तशें अजून मेरेन लोक येना म्हादय वाचोवपाक? तशेंच जर उरलें ना, जाल्यार आमी कितली आंदोलनां केली. आमी आंदोलनां करत आसा, कंटिन्युअस आसा. फक्त ह्या थोडे लास्ट फ्यू मंथ्स आमी ओगी आशिल्ले. पूण आंदोलन आमी कितली केली. 16 जानेवारी 2023 व्हडलें आंदोलन जालें म्हादय खातीर. तें सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटानूच केल्लें. सो आंदोलन जून 18 आमी केल्लें मागीर. सो आंदोलनां भरपूर जाल्लीं आसा. सो वन्स अगेन मे बी इट इज रिक्वायर्ड. म्हाका अशें दिसता की हो ऑपोजिशनू कोण उलयना इतलें. कालची जी गजाल जाली पळय ती आय ओपनर गोंयकारांक आसूंक जाय. कित्याक आमी आंदोलन करताले पळय तेन्ना एक आशिल्लें आंदोलन आमकां सपोर्ट दिवपी लोक आशिल्ले. म्हणजे काळजांतल्यान सपोर्ट दिवपी लोक आशिल्ले. एक असो ग्रूप आशिल्लो जो आमकां विरोध करतालो, कारण तो भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्टर आशिल्लो, तो आमकां विरोध करतालो. आनी एक गोंयान असो ग्रूप आसा जो बुदवंत आसा, जेका गजाली खबर ना आनी अशें म्हणटात की अरे पिवपाचें उदक दिवपाक तुमकां प्रॉब्लम कितें आसा, तुमी कित्याक झगडटा, तुमी उलोवणी करा आनी सेटल करा, अशें जे म्हणपी बुदवंत आसा पळय, हांव बेजिकली त्या बुदवंताक सांगता की दीस इज आय ओपनर फॉर यू. थंय उदक पिवपाक लागून व्हरना, थंय उदक व्हरता वेगळ्या कारणा खातीर आनी उदक डायवर्ट करतकीर कर्नाटकाय ताणेतले आनी गोंयय ताणेतलें. सो सगळ्यांनी आपले दोळे उगडचे. जेन्ना केन्ना म्हादईक लागून जो कोणी कॉल दिता, आमीच कॉल दितले अशें ना, जो कोणी कॉल दिता, म्हादई बचाव अभियान आसतलो, सेव म्हादई सेव गोवा फ्रंट आसतलो, आनी खंयचो फ्रंट तयार जावन तो जर म्हादईक वाचोवपाक जर फुडें सरता आसत जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान भायर सरून त्या कॉला बरोबर उबें रावपाक जाय आनी म्हादई वाचोवपाक प्रयत्न करूंक जाय. अशें सगळ्या गोंयकारां कडेन आनी गोंयांत रावपी सगळ्या लोकां कडेन, कर्नाटकाचे आसतले, महाराष्ट्राचे आसतले, गोंया भायले आसतले, मारवाडी आसतले, गोंयांत रावपी जे मुख्यमंत्री तांकां सांगता की तुमी इन्वेस्ट करा, हे सगळ्यांनी भायर सरूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. निर्मला सावंत आस्क फॉर द एरियल व्यू. तुमकांय दिसता की Aerial survey. एरियल सर्वे तुमकांय दिसता की करपाक जाय ते? इट इज अ नीड. Yeah, of course it is the need of the hour. Some aerial survey is must. They will exactly know what is happening where. सारखे. That is very much. It's a very good thing. इनफॅक्ट हांव अशें म्हणीन की जे खानापूरचे जे काल तांच्यांनी जे उठाव जाला थंय म्हादई खातीर, आमी गोंयचे जे आसतले जे म्हादई खातीर आमी लडटा, म्हादई बचाव अभियान आसतलें, अलॉंग विथ दोन्ही बाजूचे सरकारां हांचे जॉयंट एक जावनी मारी इन्स्पेक्शन. लेट्स गो ऑन द सायट, लेट्स सी वॉट इज अ सिच्युएशन ओवर देर.
ह्या सरकारान हो मुख्यमंत्री म्हणटा की म्हादय आपल्या आवय परस व्हड जाल्यार ताणें करचें. लेट हिम टेक द इनिशिएटीव. वी वील जॉइन. ताणें सांगचें की चला लेट्स हॅव अ जॉयंट इन्स्पेक्शन म्हणून. वी वील ऑल्सो जॉइन हिम देर. मुख्यमंत्र्यान करचें. आवय परस व्हड म्हणटा जाल्यार स्टेटमेंट करपाक व्हेरी इझी आसता. पाळपाक जाय ताणें. पाळ्ळो जाल्यार खरो तो.